Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड, कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. Daniel chapter 13 verse 42. तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, सस्नाच्या देवा, सगळे गूढ तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध पोटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजे आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सरेजपरांतीची बोब आयकली. आनी तिका जीवशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो एक पवित्र आत्मो जागयलो. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीकी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तांतवार, आपाय वा तलवार. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 24. अशें आसता सरोवरांत एका दिसांनी एक व्हड वदाळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताचे शीस ताचे चटणी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या, आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा. Psalm chapter 25 verse 20. म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार, तुका हांव शरण येता, म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. Psalm chapter 33 verse 22. तुजी दया आमचेर आसूं सरेजपरा, कित्याक तुजेर दवरता हांव आमचो भरवसो. Psalm chapter 100 verse 3. सरेजपर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया, ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसा, आमी ताची परसां, ताच्या सरावाच्यो शेळयो.